दिव्यवाणी 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 देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तां दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रम यूट्यूब चॅनलाचेर अंतर्जाळाचेर पळोवन आसल्या तुमकां समेस्तांक म्हज्या मोगाचे प्रणाम आनी नमन. हो मागण्याचो वेळ आमी एका गिताद्वारे कंतराद्वारे आरंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. देवा बापाक महिमा, जेजू सौम्याक महिमा, पवित्र आत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सौम्याक महिमा, पवित्र आत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. होडा संतोषान वर्त्या दळबारान, होडा संतोषान वर्त्या दळबारान, देवा बापाक स्तुती करून गावया महिमा. देवा बापाक स्तुती करून गावया महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सौम्याक महिमा, पवित्र आत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सौम्याक महिमा, पवित्र आत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. भोव मंगळा सर्गींचे बापा, तुका आमी अर्घ आनी होगलाप दिता. हो पवित्र भाग्यवंत आशिर्वादीत वेळ तुवें आमकां फावो केल्ल्याक वचत. दिव्यवाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाद्वारे आम्हा समेस्तांक सगळ्या संवसारभर विस्तारलेल्या विविध जाग्यार विविध परिस्थितींत आसल्या आमकां समेस्तांक काळजान मनान आनी आत्म्यान तूं सांगात हाडताय. वय बापा, तुजी खरी वळख आमकां तूं फावो कर. तुजी दैवीक आनी सासणीक सतां आमकां उगडापी कर. तुज्या सतां थंय आमकां पवित्र कर. आमकां सुटका सोडवण फावो कर. आमची दुखां पसून काड, आमची खंत बेजाराय पयस कर. आमच्या तातवार तूं निवार आनी सर्ग उक्त कर. आमकां आशिर्वाद दी. ह्या संवसारांत आमकां जाय आसले हर एका संगतींनी तूं आमकां आशिर्वादीत कर. बरो ममतोच्या मापान जिवीत तूं आमकां फावो करता आसतना हर एक आमच्या गरजांनी पाव. बरी भलायकी, मोतीचो उजवाड, शांती समाधान, माया मोगान एकामेकाच्या सेवेंत जियोंक आमकां तुजी कृपा दी. सदांच पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाखाल चलय. हे मागणे आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. भोव मोगाचे न्हू, आमी आतां देवाच्या उतरांचेर नियाळ करया. हो म्हयनो जून म्हयनो आरंभ करता आसतनाच आमी सांतीसीम त्रिंदा दिविशांत नियाळ करून आरंभ करता. एक फावटी एक दाक्तेर आस्पत्रेंत जायतें काम करून घरा आयलो. घरा येता आसतना ताच्या मोगाचें भुरगें धांवून येवन डॅडीक आरावन धरता, पोटलोवन धरता आनी डॅडीच्या हुस्क्यार खेळटा, खांद्यार खेळटा आनी डॅडीक उमेद दिता. आनी डॅडी सांगता तें अशें मोगान वेळ करसून आसतना शेजारची एकली स्त्री थंयसर येता आनी ती उलो करता, धाकटेरा बा, म्हाका इल्ली पोटांत दूख आसा, म्हाका इल्लें वखद दिशी गी. इतल्यार धाकटेर व्हडा संतोशान आपल्या भुरग्या सांगता. खेळटालो तरी एक घडी पर त्या स्त्रिये लागीं उलोवंक लागता आनी तिजी पिडा जाणा जावन तिका वखद दिवंक तो लागता. त्या वेळा भुरग्याक इल्लो राग येता आनी तें भुरगें डॅडीक हालोवन विचारता, डॅडी तूं धाकटेर गी तूं डॅडी? आतांच म्हाका स्पश्ट कर, तूं धाकटेर गी तूं डॅडी? धाकटेरी एक फावटी चिंतूंक लागता आनी त्या भुरग्याक एक बरी जबाब दिता. आनी त्या भुरग्याक तो म्हणटा, म्हज्या मोगाच्या बाळा,
हांव तुजो डॅडी जावन आसा, तरी म्हजें कसब, म्हजी वृत्ती, म्हजो वावर धाकटो असो जावन आसा. देखून तूं म्हाका विचारशी जाल्यार हांव कितें जावन आसा, हांव तुजो मोगाचो डॅडी, पप्पा, बापूय जावन आसा. पूण हांव कितें करता म्हूण तूं विचारशी जाल्यार हांव एक धाकटेर जावन आसा, पिडेस्तांक वखद दिता. पळय मोगाचें न्हू, सांतीसेम त्रेंदा देवी शांत नियाळ करता आसतना हे एक घडीत म्हज्या नियाळाक आयलें. जर तर आमच्या देवाक हांवें आनी तुवें विचारलें तर तूं कितें जावन आसाय, देव खंडीत जावन म्हणटा हांव देव जावन आसा, हांव सांतीसेम त्रेंदा जावन आसा. जर तर आमच्या देवाक आमी विचारलें तूं कोण जावन आसाय, आमचो देव खंडीत जावन आमकां जबाब दिता हांव जावन आसा देव बाप, देव पूत, देव पवित्र आत्मो. ह्या विशयांत आमी सडीत नियाळ करया. आमी करेस्माचे दीस आराम केल्ल्या घडयेतावन पास्कांच्या काळार आमी नियाळ केल्ल्यान जावन आसा देवान आमच्या खातीर कितें केलां. देवान आमचो मोग केलो, आपले एकल्याच पुताक धाडलें, तो आमच्या गतींत जियेलो, आमा समेस्तांची पातकांची शिक्षा ताणें आपणाचेर घेतली. देखून खुर्साचें कठीण मरण ताणें सोंसलें आनी तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवन जालो. म्हणजे पातकी मनशा कुळाक पातकाच्या बंदड्यांतलें सांकलींतलें झाडांत तें ताणें सोडयलें, आमच्या खातीर सर्ग उक्त केलो, बापा लागीं मनशा कुळाक राजी केलें आनी पुनर्जिवंतपणाचो भागी भरवसो आमकां हर एकल्याक फावो केलो. आनी तो बापाच्या उजव्या बसून आसा, निरंतरी आमच्या खातीर तो विनंती करनासा. आनी बापा थावन पवित्र आत्मेचो अभिशेक ताणें आमचेर धाडलो. आनी पवित्र आत्मेच्या अभिशेका काल सगळ्या मनशाकुळ देवा बापाच्या सासणीक येवजणेक सर्गींच्या त्या जिविताक फुडें सरोंक तो कुमक करनासा. हे आमी नियाळ केलें. देवान आमच्या खातीर कितें केलें. सांतीसेम त्रेंदा दिवेशान नियाळ करचें म्हळ्यार देव आपलेच हस्तकी कितें जावन आसा त्या विशयांत आमी नियाळ करचें. देवान कितें केलें आनी देव कितें जावन आसा. एक फावटी पास्काचो काळ जालो, पेंतेकोस्ता त्या दोळ पर्यंत, पेंतेकोस्ताच्या फेस्ता पर्यंत सर्गींच्या राणीये उल्हास पाव म्हणले मागणी आमी करता. आनी पेंतेकोस्ताचें फेस्त जाल्लेंच आमी आमची आमोरी सुरू करता. आंज बडव्या गाब्रिएलान मरियमायेक बरी खबर हाडली, हे मागणे आमी सुरू करता. त्या वेळार पयल्या आयतारा आमी आचेसूनचें फेस्त करचें फेस्त जावन आसा सांतीसेम त्रेंदा दिचें. आनी ताजे उपरांतलें आयतारा येवचें फेस्त जावन आसा सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या भोव पवित्र कुडी आनी रक्ताचें. आनी ताजे उपरांत आमी संभ्रमचें वर्तें फेस्त जावन आसा सोम्या जेजू क्रिस्ताचें भोव पवित्र काळीज. देव कितें जावन आसा, देव सांतीसेम त्रेंदा जावन आसा, देव आमच्या मदें कितें जावन आसा, जेजूची भोव पवित्र कूड आनी भोव पवित्र रगत जावन आसा. देव कितें जावन आसा, देव जावन आसा सोम्या जेजू क्रिस्ताचें भोव पवित्र काळीज मनशा कुळाच्या मोगान तें जळचें. ह्या विशयांत आमी नियाळ करता. सगळो जून म्हयनोच जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक समर्पण दिल्लो म्हयनो. ह्या म्हयन्यांत जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचें भक्तीपण आमी चड आनी चड आमी आचारशीता. देखून देव कोण जावन आसा. निर्गमान बुकान 3ऱ्या वस्वरान 14व्या वळीर मोइशेन देवाक एक सवाल केलें, तूं कोण जावन आसाय. वय देव मोइशेक दिश्टी पडलो जळत्या बोल्यान. आनी तो देव सर्वेस्पर देव मोइशे लागीं उलयता आसतना मोइशे सर्वेस्पर देवाक असो म्हणटा, हांव पाटी वचोन म्हज्या बरजे सांगाता उलोवंक जालो जाल्यार सर्वेस्पर देवान म्हाका दर्शन दिलें म्हळ्यार म्हजो लोकखंडी जावन विचारतलो त्या देवाचें नांव कितें. देखून सर्वेस्पर देवा तुजें नांव म्हाका उगडापें कर म्हणटा आसतना सर्वेस्पर देवान कितें म्हळें, जो आसा तोच हांव, जो आसलो, जो आसा आनी सासणाक जिवो.
इंग्लिशांत आमी म्हणटा आय एम हू आय एम. सर्वेस्पर देवान आपणाचेंच नांव उगडापें केलें मोइशेक. म्हळ्यार देवाचें नांव कितें म्हळ्या वेळार देवान ताका म्हळें आय एम हू आय एम याह्वे द लॉर्ड गॉड. म्हणजे जो आसलो जो आसा आनी सासना जिवो देव हांवूच जावन आसा. उगडापणाच्या बुकान पळयत पुस्तकाच्या 11 बुकान सांत जुवांव आपोस्तल समया जेसूचो भोव मोगाचो आपोस्तल ताका ताचे जिविताचे 11 घडी पार केल्ल्या वेळार थंयसर पातमोस कुद्र्यार आसलो. थंयसर साबताच्या दिसा समयाच्या दिसा ताका सर्गींचें दर्शन जाता आनी थंयसर सर्वेस्पर देव ताका परतून उगडाप करता आपलें नांव. आय एम दी आल्फा आनी दी ओमेगा. हांवूच आरंभ आनी शेवट. म्हणजे सर्वेस्पर देव कितें सांगूंक अपेक्षिता. सर्वेस्पर देव सांगूंक अपेक्षिता म्हाका फाटलें जिवीत ना आनी मुखलें जिवीत ना. म्हाका सगळें आतां आनी हांगाच. फॉर गॉड एवरीथींग इज हियर एंड नाव. देवाक भूतकाला म्हणजे पास्ट टेन्स ना वा देवाक फ्युचर टेन्स म्हणजे भविष्यत काल ना. देवाक सगळें वर्तमान काल. देवाक सगळें हियर एंड नाव. फॉर गॉड एवरीथींग इज प्रेझेंट टेन्स. आमी वाचता किर्तनाच्या बुकान 9 वरान थंयसर 10व्या वळीर ह्या त्या किर्तनाच्या बुकांत 9 वरांत आमी वाचता सर्वेस्पर देवाक 10,000 वर्सां आत्तां आशार पाशार जाल्ले एका घडये बरी. देव कितें आराम करता आसतनाच देवाक अखेर कितें म्हणलें कळीच आसा. म्हणजे सर काळ आनी शेकडे सर्वेस्पर देवाकच ते सर्वाल्ले देवाचेच ते देवानच ते रचले. आनी आतां तो सोर पदवेदार देव म्हणटा जो आसा तोच हांव. तशें म्हळ्यार धर्मकाचें हांगासर एक मायक आसा. हाका आमी मायक म्हणटा मायक्रोफोन. जर तर हांवें तुमकां सांगलें हो मायक्रोफोन म्हळ्यार हो मायक्रोफोन. आमी जाणा मायक्रोफोन म्हळ्यार कसो आसता कितें आसा हाचो वावर कितें हाचो उपयोग हाचो फायदो आमी स्पश्ट तरान जाणा आसा. हो मायक्रोफोन म्हळ्यार मायक्रोफोन. पूण देवा विशयांत आमी सांगता आसतना देव उजवाड म्हळ्यार देव भरोन वमतोच्या मापान उजवाड. सोर उजवाडच देवान रचलो तरी देव त्या संपूर्ण परिपूर्ण उजवाडाचे कितें व्हरतो. जर तर आमी म्हळ्यार देव म्हळ्यार जिवीत. देवान जिवीत रचलें. देवा थंय तें जिवीत आसा. देवा थंय तें भरोन वमतोच्या मापान आसा. ताचें कितें व्हरतो. जर तर आमी म्हळ्यार देव रचणार जे कितें रचलेलें म्हणलें आसा रचना आसात जे कितें सगळ्या युनिवर्सांत विश्वांत जे कितें आसा सगळें ताणें रचलां. पूण देव रचणार ताचें कितें व्हरतो. हर एका संगतीनी देव व्हरतो. देव जर तर आमी म्हळें शांती तो भरोन वमतोच्या मापान शांती जे कितें शांती आसा सगळी तो आटापता आनी ताचें कितें व्हरतो. तर देवा थंय हें सगळें ताचें थंय आनी ताचें थावन तें उब जाता. आतां सांतीसीम त्रिंदादी थंय आमी म्हणटा देव बाप आसा देव पूत आसा देव पवित्र आत्मो आसा. म्हळ्यार हे तेगी देव जावन आसात आनी तेगी प्रत्येक रितीन विशिश्ट रितीन आनी वैयक्तीक रितीन देव जावन आसात. म्हणजे देव बाप संपूर्ण परिपूर्ण रितीन देव ताचे थंय भरोन ओमतोच्या मापान जिवीत आसा उजवाड आसा शांती आसा बोळ आसा सकत आसा. हर एक ताचे तावन उब जाता. स्वामी जेजू क्रिस्ती संपूर्ण परिपूर्ण रितीन देव. पवित्र आत्मोय संपूर्ण परिपूर्ण रितीन तो देव आनी ते तेगी संपूर्ण तरान एक जावन आसात. देवा थंय ते तेग देव न्ही बगार एकच देव. हो एक वर्तो मिस्तेर जावन आसा. आनी थोडे फावटी आमी सूख समजणी हें जियोंक साध्य आसा. थोड्यांनी म्हाका सांगलें आसा हांवें थोडे फावटी म्हजे इतल्याक हांवें सांगलें जावन आसा देव म्हळ्यार थंय सरकार आसा. तो देव आमचो मोग करता आसतना आमी ताका देव बाप म्हणटा. बापाय सारक्या आवय सारक्या मोगान आमचो मोग करता. आनी तो मनीस जालो ताका आमी म्हणटा स्वामी जेजू क्रिस्त. तो
जिवन जाल्या उपरांत मरण जिवन जाल्या उपरांत सरकार सोडून गेला आनी ताणें तसो पवित्र आत्मो धाडला. आतां आमच्या मदें तो आसा जाल्यार अस्तित्वांत ताज्या पवित्र आत्म्यातें आसा. असो एकच व्यक्ती म्हळ्यार आमी खंडीत जावन सूख समजून घेवन आसा, या सूख आमी शिकोवन आसा. देखून आमकां स्पश्ट जायचे सांतीसेम त्रिंदादी म्हळ्यार देव बाप प्रत्येक रितीन विशिश्ट रितीन वैयक्तीक रितीन तो एक व्यक्ती आनी देव. तो विशिश्ट रितीन प्रत्येक रितीन वैयक्तीक रितीन समी जेजू क्रिस्त देव, पवित्र आत्मोय देव. आनी हे तेगी संपूर्ण तरान एकवटांत आसा. तांकां आमी मेकळे करूंक जायना. आनी हो जावन आसा एक वर्तो मिस्तेर. आमी जाणाव नावार्दीक फुलटन शेन, नावार्दीक प्रसंगदार आर्च बिशप फुलटन जे शीन, तो एक फावटी अपुर्बेन एका जाग्यार ताणें सरमाव दिलो सांतीसेम त्रिंदादी विशांत. ताचे उपरांत एकल्यान ताका म्हळें की आर्च बिस्पानो तुमी भोव अपुर्बेन सांतीसेम त्रिंदादी विशांत विवारशिल्लें. म्हजे सगळे दुबाव म्हजी सगळीं सवालां तुमी जाप दिली. देखून आतां म्हाका सांतीसेम त्रिंदादी विशांत कसलेच तराचे सवालां नात, कसलेच तराचे दुबाव नात. आनी हो मिस्तेर संपूर्ण तरान म्हाका समजालो. तेत्यार आर्च बिशप फुलटन जे शीन त्या व्यक्ती म्हणालो खंय तर हांवें एक व्हड चूक केली. आनी तो व्यक्ती म्हणालो कितें चूक करूं ना, बारी बरो करून विवारशिलो. तो म्हणालो सांतीसेम त्रिंदाद म्हळ्यार एक मिस्तेर, आमकां संपूर्ण तरान तो आटापूंक असाध्य. तर तुका संपूर्ण तरान समजालें म्हळ्यार तुवें सांगलें तर म्हज्या सरमावा मुखांतर हांवें खंयगी वर्ती चूक केली. होय मोगाचें सांतीसेम त्रिंदाद एक वर्तो मिस्तेर. आमच्यान आटापूंक जायना. कित्याक आटापूंक जायना? मोगाचें आमकां मनशांक एक मीत आसा, आमच्या कुडीक एक मीत आसा. आमी हरी एका मितींत परिमितींत आमी जियेता. आमच्या कुडीक इतले लांबाय, इतली रुंदाय, इतली जाडाय, इतलीच मेंदू आमचो, इतलीच जाणवाय, इतलेंच आमकां आटापूंची एक सकत म्हण आसता. पूण देवाक मोगाचें मीत ना, परिमीत ना. ही इज अनलिमिटेड इन एवरी वे. देखून देवाक संपूर्ण तरान विवरसूंक, सांतीसेम त्रिंदादीक संपूर्ण तरान आटापूंक आमकां असाध्य. तरी एक संगत मोगाचें आमकां स्पश्ट जायचें, सांतीसेम त्रिंदादीचो मिस्तेर तो सुटोवंक या संपूर्ण तरान विवरसूंक, या संपूर्ण तरान आटापूंच्या खातीर न्हय, बगार हो मिस्तेर जियोवच्या खातीर जावन आसा. होली ट्रिनिटी इज अ मिस्ट्री नॉट टू बी सॉल्वड, not to be explained, not to be contained, rather it is a mystery to be lived. मार्काच्या वांजेलांत 10व्या वस्वरांत 11व्या वळीर आमी थंयसर वाचता. Gospel of Mark chapter 1 verse 10-11. सोमी जेजू ह्या संवसारांत मनीस जावन आसता आसतना जुआंव बाप्तिस्ता लागीं तो बाप्तिस्म घेवंक गेलो. जुआंव बाप्तिस्ता मुखांतर तो दिंबयेर पडलो. दिंबयेर पडोन थंयसर तो मागणें करनासता आसतना जुआंव बाप्तिस्तान जॉर्दानाचें उदक काण ताच्या माथ्यार ओतलें आनी ताका पवित्र स्नान दिलो. आनी ताका पवित्र स्नान दिता आसतना पवित्र आत्मो एका पारव्या रुपार पारव्या परी येवन ताचेर देवलो. आनी उपरांत सर्गीन थावन एक ताळो आयकलो, हो म्हजो पूत, म्हाका मोगासो, हो म्हाका वर्तो मानवाला. ह्या घडितांत आनी थंयसर जाल्ल्या संगतीन मोगाचें न्हू आमी सांतीसेम त्रिंदादीचें हाजरपण आमी पळयता. सोमी जेजू जावन आसा देवाचो पूत, पवित्र आत्मो सांतीसेम त्रिंदादीचो तिसरो व्यक्ती, तिसरो जण, आनी देव बाप थंयसर उलोवन आसा. थंयसर पवित्र आत्मो पारव्या परी येवन देवलो. देखून सबार जाणांची चिंता जावन आसा पवित्र आत्मा म्हळ्यार एक पारवो कोण ना म्हणून. म्हाका जेन्ना पारवो म्हळ्यार पवित्र आत्मा न्ही, पवित्र आत्मा म्हळ्यार पारवो न्ही. थंयसर देवाचें उतर स्पश्ट करता, पारव्या परी, पारव्या बरी, पारव्याच्या रुपार, म्हणजे पवित्र आत्मो एक आत्मो. आतां पवित्र आत्मो आत्मो म्हूण हांवें सांगल्यार देव बापाचो आत्मो, समिया जेजूचो आत्मो पवित्र आत्मो तशें न्ही. जो हांवच्या वांजेलान 4थ्या वसरांत 20 आनी 4 वळीर आमी वाचता.
जॉन चॅप्टर 4 वर्स 24. देव आत्मो देखून म्हणजे देवाचें उतर म्हणटा, म्हणजे स्वामी जेजू म्हणटा देव आत्मो. देव आत्मो म्हळ्यार देव आत्म्या रुपार तो वस्ती करता. म्हणजे दोळ्यांक दिसना, दोळ्यांक दिसच्यो सगळ्यो संगती आत्म्या थावन ते रचन जाल्यात. आतां देव आत्मो, देव बापूय आत्मो, स्वामी जेजूय आत्मो, पवित्र आत्मोय आत्मो. देखून आत्मो म्हणटा आसतना त्या देवान जियोवच्या अस्तित्वाचें नांव आमी म्हणटा. देव आत्म्या रुपार जियेता. पवित्र आत्मोय एक आत्मो वैयक्तीक रितीन, विशिश्ट रितीन आनी प्रत्येक रितीन. स्वामी जेजूय वैयक्तीक रितीन, प्रत्येक रितीन, विशिश्ट रितीन तो एक आत्मो. तिगी जण संपूर्ण तरान एक जावन एक आत्मो जावन ते जियेतात. कशें? जर तर उदक आसा तें फ्रिजान दवरल्यार आयस जाता न्ही, घट जाता. पूण तेंच हून गेल्यार तें वॉटर वेपर जाता. हे तिनी एकच, तें उदकच उदका रुपार आसता, द्रवा रुपार, लिक्वीड फॉर्म, इन ए सॉलीड फॉर्म आयस, इन ए वॉटर वेपर फॉर्म वॉटर वेपर. पूण हे तिनी एकच जावन आसा. अशें आमी विविध रितीन आमी विवर्शिता. तरी मोगाचें न्हू, सांतीसेम त्रिंदादीक संपूर्ण तरान विवर्सूंक जायना. तरी आमी म्हणटा दीस इज अ मिस्ट्री टू बी लिव्ड. म्हणजे देव बाप जावन, स्वामी जेजू जावन आनी पवित्र आत्मो जावन एकवटान जिवन आसात. आमी तो मिस्तेर जियेजय. कसो तो जियोवचो? देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो एक कुटुंब जावन जिवन आसात. सर्गी आनी संवसारी हर एक कुटुंब सांतीसेम त्रिंदादीत हांव नांव घेता. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र 3 वर्सोर 14वी आनी 15वी वळ म्हणटा. एफेसियन्स चॅप्टर 3 वर्स 14 and 15. देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो ते गाय ती जीव आसो आनी मोग आसो तुटोवंक जायना तसलो बांद आसा. देव बाप जावन हांव सगळ्या मनशाक आसो तो मोग करता. जो हांव स्वांजल 3 वर्सोर 16वी वळ म्हणटा देवान मनशाचो इतलोय मोग केलो. म्हणजे देव बापान मनशाक असो इतलोय मोग केलो. देव बापाय सारक्या मोगान आमचो मोग करता, आवय सारक्या मोगान तो मोग करता. देखून आमी कुटुंबांत जियेत आसतना न्हयच केवळ कुटुंबाचो बापूय, कुटुंबाची आवय, कुटुंबाची भुरगीं, कुटुंबाची प्रायवंतां हर एकल्यान थंय देवान ताच्या सुरपयेन आमकां रचलां. तर देव बापाचें सारकें म्हजें थंय आसा, देव आवयचें सारकें म्हजें थंय आसा. त्या मोगान हांवें कुटुंबाच्या सांद्यान हांवें मोग करी जाय. आनी कुटुंब म्हळ्यार केवळ घरा आसचें आमच्या कुटुंबांत न्ही, एका पाक्या भितर आमचो वाडो, आमचो समुदाय, आमची फिरगज, आमचे दियसीस, आमची पवित्र सभा, आनी की विस्तार रितीन आमी चिंतूंक गेल्यार सगळे मनशाक उलूस एक कुटुंब. आनी ह्या कुटुंबांत हांवें देव बापाच्या मोगान, देव आवयच्या मोगान हांवें मोग करी जाय. देव पूत म्हणटा आसतना केवळ पूत न्ही, दूय. स्वामी जेजू बापा थावन उपजाता. पळय पुस्तक आमकां म्हणटा उजवाडा थावन उजवाड, खऱ्या देवा थावन खरो देव. तशें देवा थावन देव स्वामी जेजू तो निरंतरी बापा थावन उपजाता. आनी हो स्वामी जेजू आमी वाचता आमी कितेंच करूंक जायनातल्या वेळार ताणें आमचो मोग केलो. म्हणजे आमी पातकी जावन आसतनाच. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 5 वर्सोर 6वी वळ आनी 8वी वळ. स्वामी जेजून आमचो मोग केलो आनी पातक्यांची पातकां ताणें आपणाचेर करून घेतलीं आनी पातक्यांक आनी बक्षिलें, पातक्यांक बापा लागीं राजी केलें. मोगाचें न्हू, सांतीसेम त्रिंदादीचो मिस्तेर आमी जियोवचो म्हळ्यार आमी हेरांची पातकां बगसूंची, हेरांच्या पातकांची शिक्षा आपणाचेर करून घेवची, हेरांक बापा थंय एकवटावचें. मिसांव मोगाचें न्हू, कुटुंबाच्या हर एका सांद्या थंय, बापाय थंय, आवय थंय, भुरग्यां थंय, मोगाचें न्हू, प्रायवंतां थंय, कुटुंबाच्या हर एका सांद्यान थंय. मोगाचें न्हू, हे सारकें ही सुरपाय उजवाडाकाय येजय. तेन्ना सांतीसेम त्रिंदादीचो मिस्तेर आमी जियेल्ल्या बरी जाता. देव पवित्र आत्मो निकोदेमाक जेजू विवर्शिता. जो हांवच्या वांजलान 3 वर्सरांत 8वी वळ. वारें खंयसर जाय थंयसर वळटा. पवित्र आत्म्या थंय जल्मेल्ल्या थंय तेंच जाता. पवित्र आत्मो मोगाचें न्हू, देवा बापा आनी पुता मदलो मोगाचो संबंद, जिवाचो संबंद पवित्र आत्म्याच्या सारक्याचे सुरपायस जावन म्हाका आनी तुका रचलां. तर
आमच्या कुटुंबांत आमी मोगाचो एकवट जायचे, जिवाचो बांद जायचे, एकवट जायचे. आनी अशें आमी देव बापाचे सारके, देव पुताचे पवित्र आत्म्याचे सारके आमी आमच्या जिवितांत, कुटुंबांत, समुदायांत, फिरगजेंत, पवित्र सभेंत सगळ्या मनशां कोळा आमी जियेल्या वेळार मोगाचें सांतिसीम त्रिंदादीचो मिस्तेर आमी जियेल्या बरी जाता. सांतिसीम त्रिंदाद आम्हा समेस्तांक ताच्या आशिर्वादांनी भरून दी. आनी सर्तीक शिकोवण हाच्या विशयांत आमी आनी एक फावटी जोड घेवया. दोळे आमी धांपया. मोगाळ देवा, तूं सांतिसीम त्रिंदादी थंय जियेताय आनी त्या सांतिसीम त्रिंदादीच्या कुटुंबा जिवितांत आमकांय तूं एकवटायताय. ससनाक तुज्या कुटुंबांत आमी जियेजय म्हणून तूं आमकां निरंतरी आपोवणें दिताय. देव बाप जावन देवा तुवें आमचो वर्तो मोग केलाय. देव पूत स्वामी जेजू क्रिस्त जावन आमकां आमच्या पातकांतलें सोडयलाय. सम्या जेजूच्या घायांतय आमी गूण जाता. पवित्र आत्म्यांतय तूं आमकां देवा तुज्या मोगांत आनी एकवटांत दवरताय. सदांच आमची मोतीक उजवाड फांकयताय आनी सासणीक जिविताच्या वाटेन चलयताय. आज आम्हा समेस्तांचेर आशिर्वाद घाल. ह्या मागण्याच्या जमतींत, ह्या मागण्याच्या विधींत वांटेली जावच्या समेस्तांचेर आशिर्वाद घाल. आमच्या मदें असल्या पिडेस्तांक गूण कर. सोसूंक जायना ती दूख आसल्यांची दूख नपयस कर. काम नातल्यांक काम फावो कर. खाणा जेवणाचो, न्हेसणाचो, वावराचो, कामाचो तातवार आसल्यांक तांचो तातवार पयस कर. भरोवन वमतोच्या मापान जें कितें तांकां गरज आसा तें सगळें फावो कर. आनी विशेश जावन आमकां आमच्या आध्यात्मीक जिवितांत, मागण्या जिवितांत वाडवळ फावो कर. सगळे मनशाकुळ कोरोना व्हायरस खरगा वरवीं कश्टोन आसा, ह्या मनशाकुळाक ह्या खरगात हांव निवार. मनशाकुळाची दुखां पसून काड. सरगुक्त करून आशिर्वाद घाल बापा. तुज्या लागीं आमी परातून मागता तुज्या पुता सम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याचे सक्तेन आमी हें मागणें करता. आमेन. देवा बापाक महिमा, जेजू सौम्याक महिमा, पवित्र आत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सौम्याक महिमा, पवित्र आत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. मोगामय पासान खऱ्या भावार्थान, मोगामय पासान खऱ्या भावार्थान, जेजू सौम्याक होगळीक उसान करया महिमा. जेजू सौम्याक होगळीक उसान करया महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सौम्याक महिमा, पवित्र आत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सौम्याक महिमा, पवित्र आत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो आनी सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. दिव्यवाणी